The forthcoming defeat has made Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee, completely rattled that she has been provoking her cadres to indulge in violence. Beyond the gate, it was inside only the TMC workers. Inside that building, in the second room inside, where the lock has not been broken, the statue of Ishwar Chandra Vidyasagar is broken. And Mamata Banerjee is trying to shift the blame to BJP, whose workers were going on the road with both sides, police cordoning off our workers. Total lies being spread. Democracy is under threat in West Bengal. Mamata Banerjee is the sole reason for it. गोंयांतूय बीजेपीन घटनेचो निशेध केलो. बंगालात लोकशाही उरूंक ना. बीजेपीक थंय बहुमत मेळटा हे ममताचे हिंसाचारा वेल्यान सिद्ध जाला म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. वेस्ट बेंगालात लोकशाही उरूंक ना. वेस्ट बेंगालची मुख्यमंत्री एका ऑलरेडी कळोन चुकला की वेस्ट बेंगालातली त्यांची बेस जी आसा ती ऑलरेडी हल्लेली आसा आनी वेस्ट बेंगालान मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक मोठे बहुमत हे नक्की मेळपाचें जाला. ताज्या खातीर तेंच्यांनी म्हणजे शेवटचे अस्त्र म्हणजे लोकशाही तेजी हे न दवरता तेच्यानी हल्लो करपाचो प्रकार जो केलो तेजे निशेध करता. आणि त्याच बरोबर इलेक्शन कमिशनान सेंट्रल इलेक्शन कमिशन हाजी दखल तांच्यांनी घेवपाक जाय. आणि अशा पद्दतीचे जेन्ना जेन्ना म्हणजे एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाचेर जर अशा पद्दतीचो हल्लो जाता आसत जाल्यार म्हाका दिसता सामान्य कार्यकर्त्याचेर किंवा सामान्य लोकांचेर त्या राज्यांत लोकांक म्हाका दिसना की थंय खरेंच प्रोटेक्शन मेळटा आसतलें काय कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.